नमस्कार, हांव कालिदास सातर्डेकर, आर्टिस्ट आणि टीचर बी बाय प्रोफेशन, आर्ट टीचर. आमचे हे गणपतीची थीम आसा एकदंत म्हणून. हे आर्ट एक्झिबिशन गेल्या वर्सा जाल्लें आणि हांव आतां सध्या प्रेसिडेंट आसल्या कारणान आमी हो न्यूली इनिशिएटीव स्टार्ट केला की आमचे जे गोंयभर जे आर्ट टीचर आसा, जे ड्रॉइंग शिकयतात त्या टिचरींचे एक्झिबिशन हे जवळ जवळ हांगा 45 सुमारे चित्रां आसात गणपतीचे. थीम आमची गणपतीचीच, की लास्ट इयर आमी केल्लें आणि हे सेकंड टायम. कितले पार्टिसिपंट टीचर? 45 आसात पार्टिसिपंट्स आणि तेंच्यांनी वेगळ्या वेगळ्या मिडियमान काम केल्लें आसा. म्हणजे चारकोल, मागीर ऑयल, एक्रेलीक, मागीर तुम्ही पळयशात जाल्यार ही रांगोळी आसा, हांगा रांगोळीन केल्लें आसा काम, मागीर टायल्साचेर केल्लें आसा. सो वेगळे वेगळे मिडियम यूज करून ही चित्रां गणपतीची केल्ली आसा. एब्स्ट्रॅक्ट आसा, रियलिझम आसा, हितून वेगळे वेगळे टॉपिकूय आसात. लास्ट 2 वर्सां तुम्ही ऑर्गनायज करता? हय, हे सेकंड इयर आमचे. नमस्कार. कला, कल्पना आणि कलाकृती हांकां सगळ्यांक हें धरून चित्रकार वावुरता. आयज जो शब्दांनी जो पळय मांडपाचो आसा यत्न केला तो म्हळ्यार अशें की आमी प्रत्येक जाण खंय ना खंय कलेच्या संदर्भांत आसा. चित्रकार हो कितें करता, आपल्या शब्दांक, आपल्या उतराक, आपल्या कल्पनेक रंगान आनीक चित्रान आकार दिता. तशेंच आयज आमी जे हांगा कवी आपयलात ते कवी आपले शब्दांनी आपले चित्र रंगयताले आणि चित्र आणि शब्द हाचो सगळो सुमिलाप जो आसा तो आयज ह्या काव्य मैफिलींतल्यान आमकां व्यक्त जातलो. एकदंत हो एक सुंदर असो विशय. ह्या एकदंतांतल्यान आमी सबंद ब्रह्मांडाचें रूप पळयतात. ह्या एकदंताच्या एका संकल्पनेंतल्यान आगमा म्हणटा एक आर्ट मास्टर असोसिएशनान हें जें आज प्रदर्शन घडयलां तेतूंत भितर गोंयचे नामनेचे जे कवी आसात आणि गोवा कोंकणी लेखक संघ म्हणया, मागीर आमी मराठी अकादमीचे थोडे जे मान्यवर कवी आसात आणि सगळ्यांचे कवीचे एक ग्रूप जो हांगा आज आपल्या ह्या एकदंत ह्या विशयाचेर प्रेझेंट करपाचो आसा. हांव चित्रकार जाल्ल्यान हांवें चित्र काडलें आणि म्हाज्या चित्रांतल्यान हांवें शब्दांची फेकवण हांवें म्हाजे पद्दतीन केली. पण काही शब्दांची धनी अशी आसात की तेणी आपल्या शब्दांतल्या वेगवेगळ्या रंगान आपलें हें एकदंत जें चित्र आसा तें उबी करतले. आयज आगमा आपल्या कला प्रदर्शनाक साहित्याचोय बी तितलो भार वांटो व्यक्त करून घेता आनी हें सांगता. ऑल गोवा आर्ट मास्टर असोसिएशनच्या एक बरो यत्न सुरू केलो. ऑल गोवा आर्ट मास्टर असोसिएशन संपूर्ण गोंयभर वेगवेगळ्या भागांतले चित्रकार जे चित्रकलेचे भुरगे म्हणजे येणारी नवें जनरेशन घडयता तो सदांच एक्चुअली टीचर हो एक्टीव आसपाक जाय. आनी तो एक्टीव आसपाक जाय जाल्यार जेन्ना आमी भुरग्यांक कितें दाखयता तो टिचरूय पयलीं प्रॅक्टिकल आसपाक जाय. आनी आय थिंक दीस इज अ गूड अटेम्प्ट बाय आमचो न्यू जो प्रेसिडेंट जेणे आगमा हातान घेतले आणि ताणें सुरू केलें की आमी गणपती चित्राचें दर वर्सा प्रदर्शन भरवचें. लास्ट इयर एक जालें आणि ह्या वर्सा एकदंत ह्या नांवान गेलें सुरू जालें. आणि वेगवेगळे अशी वेगवेगळी गणपतीची रुपां आमच्या जवळ जवळ 42 वेगवेगळ्या भागांतल्या टिचरांनी सुंदर अशी चित्रकृती तयार केली गणपतीची. आपले वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येकाचें एक वैशिश्ट्य आसता. प्रेझेंटीक कशें आर्ट कलरांनी खेळ्ळ्यात, कंपोजिशनीक खेळ्ळ्यात, ओवरऑल काहींनी डिटेल काम करून दाखयलां. सो चित्रकार कसो आसता हें एक एक्झाम्पल. जर एक एक्झिबिशन भुरगे पळयत जाल्यार आमकां दिसून येता की 42 विविध अशे चित्रकार हांगा दिसून येता. आतां हातूंतल्यान एक प्रेरणा किंवा प्रोत्साहन कोणाक तर हाका बरोबर धरून दलाल एक आमचो जो आर्टिस्ट जावन गेलो ताचेंय कॉम्पिटिशन आगमान बरयलें आणि त्याय भुरग्यांची चित्रां तुमकां हांगासर मुखार दिसता. आनी म्हाकाय एज अ टीचर म्हणून तें बरें दिसलें की आमची भुरगीं जेन्ना आपलें चित्र पळोवपाक हांगा येता तेचे बरोबर विविध अशा टिचरांचे आणि तांच्या स्वताच्या टिचराचे सुद्दां एक एक्झिबिट. इट इज अ हें म्हणजे एक नवें कितें तरी उर्बा तेच्या भितर तयार जाता. आपूण कितें तरी करपा जाय म्हणून. सो इट इज अ गूड अटेम्प्ट आणि गूड रिस्पॉन्स. हांव आमचो प्रेसिडेंट कालिदास सातर्डेकर ताच्या टिमी आणि ऑफकोर्स ऑल द पार्टिसिपंट जे आर्टिस्ट कलीग आसा तांकां थँक्यू म्हणटा. आणि रेग्युलरली तांच्यांनी अशें एक्टीव रावपाक. आमी खंय तरी सदांच एक दिव्यार काजळी येता न्ही
ती केन्ना तरी साफ करून परत ती मंद वात करची ती परत पेटोवची पडटा, ती ज्योत पेटोवची. आनी डेफिनेटली दीस इज अ गूड अटेम्प्ट की ती काजळी हाडली पयस करपाक. वर्सांतल्यान एक ती काजळी साफ करून ती ज्योत पेटोवपाचें काम हें जाल्लें आसा. ह्या संदर्भान आज एक कवी संमेलनय दवरलां. आमचे अनेक अशे जरी आर्टिस्ट असले तरी ते कवी आसात काही, आणि त्याच बरोबर गोंयभरांतले कवी गणपतीचे विविध अशी रुपां आणि विविध अशे गणपती सृश्टीचो देवता आसा, बुद्धीचो देवता आसा, भक्तीचो देवता आसा, तिची विविध नाना रुपां एक काव्यातल्यान सुद्दां येवचे. आणि त्या निश्चितच काही चित्रकार त्याच्या परत चित्रांतूय ते मांडपाची तयारी दवरतले. अशा दृश्टिकोनान एक दुसरो अटेम्प्ट ह्या वर्सा ह्या नव्या समितीन मुखार घेतला. सो इट इज आतांच ते प्रेझेंटूय जावपाचें आसा. सो आय थिंक अजुनूय 1-2 दीस आसा लोकांनी येवन ते पळोवचें. विविध अशी रुपां गणपतीची पळोवची अशें हांव मागता, आगमाच्या वतीन मागता.